मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आम्ही सगळी बरी आसा आणि आयज बरो सनी डे जाला. सनी डे सकाळ सकाळ भायर पयली की कडक वत सामकें. हे पळयात कडक वत. सो आतां आमी वयता. फाल्यां आसा दिवाळी. सो बारीक बारीक उरला. आकाश कंदील बी हाडपाचें उरला. सो आतां वयता आमी पणजी मार्केट. 9:30 जाली हांगासरूच. बसू गाडयेन. कामां सोंपना. सशिव आसा हांगासर. हाय माय यूट्यूब चॅनल. सो काल आसलें शेनवार. काल हांवें न्ही सकाळी ब्लॉग स्टार्ट केलेले आनी काल म्हाका एकूच दीस मेळटाले सगळें डीप क्लीन करपाक. सो काल सकाळी हांवें ब्लॉग स्टार्ट केलेले क्लिनींग म्हणजे क्लिनींग करताले. मागीर हांवें शूट करपाचें बंद केलें. जायत ना इतलें काम आनी किचन सांगू तुमकां. इतलें म्हाका किचन रातचें क्लीन केलें. खूब बारीक बारीक काम. फॅन पुसलें, हें पुसलें आनी बाबू उठता हें उठता जायना. हांवें म्हटलें हें व्लॉगिंग बिगींग कांयच नाका म्हटलें. आनी तुमकां म्हटलेलें हांव शंकरपाळी बीन करतलें म्हणून. सो शंकरपाळी बी कांयच करूं ना हांवें. आई बोब बोलाली ती आनी कितें वाडोंक येता खंय फुडल्या वर्सा करया खंय. सो जायना न्ही सगळें तें. आनी खूब केलेलें आसा. तें खातलो कोण आई म्हणपालें करनाका म्हणपालें. सो काल हांवें कांयच ब्लॉग करूं ना. सगळें काल आमी घर सगळें क्लीन केलें आनी ते मागीर मशीन म्हाका दिला शेणांतान. बेस्ट न्हू ना खरेंच बरें दिसता. पैसा वसूल खरें सांग तुमकां पैसा वसूल. सो म्हाज्या नेबरान ते पयलें ते आतां ऑर्डर घेता खंय करतले खंय ऑर्डर. सो खूब आवडलें म्हाका. बेस्ट पडटा. चार्जींग लावपाची गरज ना. चार्ज करून दवरात आनी काडा आनी रित्वीक मारता. आतां म्हाका टेन्शन ना कारण रित्वीक मातसो ताका दिलें न्ही तो मातसो मारून हाडटलो. सो ताका लागून. सो काल आमी मागीर DIYन गेले. गिफ्ट हॅम्पर दिवपाक गिफ्ट बी हाडले. थंय चिवडा बिवडा सगळें म्हणजे इतलें बिजी. सो म्हटलें काल एकूच दीस मेळटालें न्ही आमकां. सो काल ते सगळें काम जालें आमचें. आनी काल रातचे 1:30 मातशें न्हिदले आमी. रातचें हांवें किचन क्लीन केलें. मागीर शेणांतान सगळें घर डेकोरेट केलें. भायर लायटींग लायलें. जस्ट एकूच लायलें लायटींग आनी 2 उरला. सो जालें काल. ताका लागून काल अशें ब्लॉग करूं ना हांवें. ओके सो चला वयता आमी पणजी मार्केट. नुस्तें घेवंक जाय आनी बारीक बारीक सामान घेवंक जाय. ओके चला. सो पयलीं आमी घेता नुस्तें. कित्याक नुस्तें काबार जातलें मागीर ना. नुस्तें काबार जातलें. चल 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 चल. चड कांय घेवचें ना कित्याक फाल्यां मंडे परवा लक्ष्मी पुजा. ताका लागून आयच्या पुरता नुस्तें घेता. चल कित्याक बांगडे सुंगटां घेवचें ना. चल काढू सगळें फ्रेशा मरे. कशे बांगडे 200 1 किलो दी. चाललें बरें. चड हांव व्हरना. मम्मीन पयलींच म्हटलां थोडेशें हाड म्हटलां कित्याक फाल्यां सोमवार ताका लागून. नाका नाका इसवण शेअरिंग नाका. फाल्यां दिवाळी. कितें शिवताक जाय इसवण खंय. ते इतलें व्हडलें इसवण घेता. नाका नाका. बरें जाता. सो लिंबू बरें मेवळे 50 रुपया. चल आयज नुस्तें न्ही भरपूर आसा. आनी किंगफीश कितले व्हडले व्हडले शिनात. तो शेअरिंग कर खंय. बरें खूब आहा नुस्तें. आनी बांगडेच खूब आहा फ्रेश आहा. ताल्ले बरें बरें आसलें. म्हाका ताल्ले खूब लायक. आईन म्हाका सांगना पयलींच चड हाडनाका म्हूण नुस्तें. तें आमी फ्रिजीन दवरून दवरून बरें जायना. बारीक सुंगटां घेतला कित्याक खबर बुधवारा नुडल्स आनी प्रॉन्स न्ही बरें जाता खावपाक. ते सुंगटां बारीक घेतला ते दवरतले फ्रिजीन. ओके हांगासर काम जालें. आतां मार्केटान वयता. थोडेशें केळी घेवंक जाय फाल्यां खातीर. आनी तेवटेन न्ही हें आसता सगळें दिवाळीचें सामान बीन तेवटेन आयनॉक्साचे फुडें. सो मागीर आमी थंय वयतलीं. सो शेवता म्हटलें नुस्तें गाडयेन दवरून यो. हांव हांगाच रावता. हां हांवें ना हांव येता. आमाडे घे आनी बनाना घे. सो मार्केट पळयात फूल भरला. कशें का विचार. सो आमाडे जस्ट थोडेशे घेतला हांवें 50 रुपयाचे. चड मागीर ते चड जाता मागीर. सो आतां न्ही ना केळी घे. सो आतां आमी हांगा येयला आयनॉक्साच्या फुडें न्ही. अशें बरें कितें नरकासूर. चल म्हाका न्ही ते आकाश कंदील पळय. आकाश कंदील पळय. ते धाकटो सिंपलसो पळय. व्हडलोय घेनाका. फुडें पळय न्ही.
हें बरी दिसता पळय एकानी अशी झुमकां कशी आसा घे खंयची घेवन सोड 500 खंय घे तूं खंयचे लायक तें मल्टी कलर घे घे खंयचे घे चल सो व्हाईट कलर 2 घेतला हांवें एक घे आता सो हे एक घेतलें हें जातलें म्हाका जालें आं राव आनी कितें घेता सो जालें घेवन रुचिका मातशी सुरसुरी घेतला आनी ते पॉप घेतला सुरसुरी आनी काय अशी व्हडले घेयना आमी चक्र बी घेता तुवें ना न्ही हय चक्र खंय मारतलो चक्र तूं मागीर मंगळारा येतलो न्ही फुलां बिलां व्हरपाक तेन्ना घे तूं ओके चल आतां डायरेक्ट घरा वयता जालें आमचें सगळें ए सायडीन यो ऋत्वीक सो जालें आनी म्हाजे न्ही दिवाळेचे विडियोज बी न्ही मातशें लेट येतलो हां कित्याक खबर आहा हांवें एक दिसाक न्ही 2 अशें ब्लॉग केला म्हणजे शूट केला सो ताका लागून मातशें लेट येतलें समजून घेयात ओके घरा न्ही चला बापूय आनी चेडो गेला सामोसा खावपाक आयज संडे काय ब्रेकफास्ट ना सकाळी टोस्ट आनी चाय पिवन येयली सो आई म्हणपाली आपण आयज पेज करता सो बरें पडटा संडे संडे पेज लोणचें सो पेज केला म्हणून न्ही ताका कळ्ळें पेज केला म्हणून आतां गेला थंयसर आमंत्रणान गेला सामोसा खावपाक असलो शिव पेज म्हळ्यार जायना असले देवळा रितीकूय गेला हांव येना म्हटलें म्हाका घरा पेज दिवंक जाय आईन करून दवरला आई बेश्टें बोव मारतली म्हाका सामोसा वयतले लायक ना तांकां खावनी म्हटलें पळय थंय लागली पेज हां बी जेवणी गुळी घे बीपीचे सो आम्ही बसला पेज जेवपाक लोणचें काल हांवें हें लोणचें हाडलेलें डेल्फिनोचें म्हाका खूब लायक हें रामबंधूचें हे पळयात मँगो ओके पेज जेयता आमी फुडचीं कामां भरपूर आसा ओके जेवून घेता सो हे पळयात फक्त हांवें बांगडे हाडला बांगडे आनी 4 ताका हांवें ताल्ले उडय म्हटले ताणें उडयले आं ताल्ले आनी सुंगटां हे पळयात आनी सुंगटां आनी हें बारीक सुंगटां तशें हांव फ्रिजीन दवरतलें आयज कांय करचें ना सो हांगासर घातला मसाला सो आयज करता टोमॅटो सार सो आईक हें यूज करूंक कळना हांव ती मातशी भिता कित्याक ते डायरेक्ट घालूंक मेळना न्ही लॉक करचें पडटा सो ताका दाखयतालें हांव कशें करपाचें तें बरें जाता सो म्हटलें ताका वांटून दिया दाखयलें तें हांवें कशें दवरप बीन आनी चडशें आवाज बीन कांय येना लायट सावंड सो अशी लायट सावंड अशें काड अशें 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 फिरय हां कळ्ळें डन 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 खंय आसूं स्विच आसूं स्विच सुद्दां लायले इफ ऑन बी असलें न्ही हांगा तें ऑन जायना हे पळयात ते वयर आयदन दवरल्यार तें ऑन जाता तो शिव सगळे आयदनां म्हाजे ते बिर्याणीचें आयदन आसलेलें पळय व्हडलो तोप बिर्याणीचो हांवें म्हटलें वयर दवर म्हटलें शिवाजरी बड्डे बिर्याणी करया निशिनाथ तो म्हटलें सामान सगळें वयर दवर म्हटलें सगळें तेजें कामाचें सामान ते आयदन दिसता आसतलें तुमकां नियासचें तो म्हटलें दवर म्हटलें आनी आतां हें टी न्ही सो मागीर लक्ष्मी पुजन आसा परवा हांगासर सो म्हटलें टी बी न्ही त्या रुमान दवर म्हटलें सो मातशें काम खूब आसा जस्ट आतां मशीन मारलें हांवें आनी काल सगळें हांवें बेडशीट बीन चेंज केले हें हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्लेलें जस्ट काम चालू आहा म्हाजें हितून बरें आतां क्लीन कपडे उरला फोल्ड करपाचे खूब कामां आसा सो म्हटलें हांगासर जागो आहा न्ही सो हांगासर सगळें टी दवरतलें सो हांगासर लायनीन टी दवरतलें हांगा तेकोन दवरनाका कपडे बी काडूंक मेळचे ना हांगा सायडीन दवर सो जालें सगळें मशीन मारलें इशू जे सात्ता उरला न्हावपाक घालूंक जाय आनी तुमकां दाखयता शिवनाथान न्ही ते वॅक्यूम क्लिनर न्ही बरें हांगासर सेट केला सो हें पळयात सो न्ही हांगासर लायला सो पॉयंट आनी हांगासर जस्ट आत्तां मशीन मारलें हांवें चार्जिंगेन दवरलां हांवें सो हें पळयात उठलो आमचो महाराजा रे नापा उठलो 2 जालीं हांगासरूच सो पळयात जालें गुड मॉर्निंग म्हण गुड आफ्टरनून म्हण गुड आफ्टरनून दोळ्याक जस्ट आत्तां उठलो तो म्हणटा ताका न्हावपाक घालता ते हें हाड न्ही तेजे ब्लू कलर सिटर ओके चल न्हावया ताका मागीर नुस्तें फ्राय करून जेवंक जाय मागीर हांव शावर घेता मागीर म्हाका ते आयज गिफ्ट हॅम्पर सगळें आयज पॅक करूंक जाय ओके चला आजीक पळयता तो खंय वयता वच फुडें अब्बू आवाज पळय कितलो थंय दोग जाण रावला
वच पुढे वच पुढे वच चल वच रे इश्विक अरे हसला ओय ओय आजीक पळयता म्हाका पळयना तो फुडें वचना तो जस्ट पलटी मारना तो हांव मुद्दामूच टायम करता अजून तो पलटी मारना ऋतुकान बेगिना मारलेले पलटी हो मारत ना आई म्हणटा डायरेक्ट बसतलो खंय तो चल तू चला हांव शावर घेवपाक वयता सो काल न्ही हांवें किचन सामकें डीप क्लीन केलें आनी वयर न्ही सामकें धूळ पडलेलें थंयसर न्ही सगळें हांवें न्यूजपेपर घातला सो बरें पडटा मागीर ते न्यूजपेपर काडून उडोवपाचें मागीर दुसरें घालपाचें आनी हांगासर पळय बारीकशें अशें हें केलें हांवें हें आसलेलें बरें फुलां पळय ग्लास जार बरें घालून दवरला काल सामकें हें पडलें म्हाजें हें सुट्टा परत टेप मारूंक जाय म्हणजे ग्लू मारूंक जाय ग्लू ओके सो आयज केला टोमॅटो सार म्हणजे ऑल टायम फेवरेट सो आतां नुस्तें फ्राय करता बांगडे सगळे फ्राय करचे ना आतां थोडे फ्राय करतले आनी थोडे सुंगटां फ्राय करतले हे पळयात आनी तारले आनी हे गाबोळी आई म्हणटाली बांगड्याचें हुमण करताले आई म्हणटा नाका बांगड्याचें हुमण नाका टोमॅटो सारूच कर टोमॅटो सार आनी फ्राय आसले विचारपाक नाका 2 बांगडे एक्स्ट्रा वयतले ताका लागून सो जालें शू आतां वयता खंय मॉलान कपडे घेवपाक ताका ताणें आपले कपडे घेवंक ना आकाश आई सो म्हटलें चल बिना फ्राय करता मागीर म्हाका मातशें गिफ्ट हॅम्पर रेडी करूंक जाय ओके जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो काल न्ही मातशें बारीक डेकोरेशन केलें आमी स्टार्ट काल काय अशें व्लॉग करूं ना हांवें जस्ट तुमकां दाखयता हांव झलक आनी काल हें म्हाका कर्टन तुमी सांगलें न्ही एक कर्टन आसा जें म्हाका मेळच नालें तें लास्टाक म्हाका मेवलें हांवें सोदलें कित्याक म्हाका तें न्ही घालूंक जाय आसलेलें कित्याक बरा वॉश करून दवरलेलें हांवें खूब तेंप जाल्लो यूज करूं नासलेलें मागीर तो कपडो मागीर पिड्ड्या येता न्ही सो ताका लागून सो म्हटलें मेवलें म्हाका आनी तें खूब हेवी आहा तें कपडो न्ही अशें खूब हेवी आहा तें म्हटलें आयन मारपाक दिवंक ना एक्चुली म्हाका चिंतलेलें की आयन मारपाक दिवया म्हणून कित्याक खबर इफ आयन मारपाक दिलें न्ही आयज संडे आयज मेळचें ना पण फाल्यां दिवाळी सो काल म्हाका मेवळें आनी घातलें दाखयता तुमकां सो हें कर्टन हें स्टार्टींग शिवतान जेन्ना आमी घरान येयल्लीं पळय तेन्ना घेतलेलें 2 आहा ते वायट आनी हें अशें आसा हें पळयात आनी काल ताणें भायर लायटींग बीन केलें फक्त आकाश कंदील लावपाचें उरलां आनी आतां सकाळीं न्ही ते 2 रुमान लायटींग केलेलें आहा सो हें अशें आसा कर्टन इफ ताका आयन मारलें न्ही तें बरें दिसपाचें पण आसूं आनी हांगासर मातशें डेकोरेशन केलें ओके हें पळय हांगासर सगळें हांवें केलें हें पळयात अशें मागीर हांगासर एक कॅन्डल दवरला आनी बाबूचो प्लेस तो जुलान न्हिदला आनी असले चेअर न्ही शिवतान 3-4 हाडलाय फॉर इव्हेंटाक एक काडून दवरलें तेणें बसपाक मागीर हांगासर केलें मातशें आनी भायर दारार बी लायलें हांवें आनी हांगासर हांवें एलिफंट कॅन्डल दवरला हें सगळें दिवाळी हांवें तेन्ना लायतलें आनी वयर बी सगळें घातलां हें पळयात आनी थोडें उरलां हें पळय किचनान ताणें घातलां हें पळय वयर अशें जालें आनी हें म्हाका आतां गिफ्ट पॅक करूंक जाय अशें आसा दिस टायम न्ही हांवें मिशोंतल्यान ऑर्डर केला कळ्ळें न्ही मिशोंतल्यान ऑर्डर केला सो हांगासर दवरतलें हांव म्हाजें कितें आहा तें सामान सगळें जें दिवंक जाय आनी तेज्या वयर हें आहा नेट आसा आनी हें बोव सो आनी हें तें बोव आसता पळय तें वयर टाय करतलें ओके सो पयलीं न्ही काजू आनी बादाम न्ही पॅकेटांनी पॅक करून येता ओके मागीर मेळटा तुमकां सो हांगासर पळयात हांवें न्ही पळयात काजू आनी बादाम अशें पॅकेटान घालून दवरला ओके सो आतां न्ही हांव हांगा काडून दवरता दाखयता तुमकां हांव तितून न्ही कितें घालतलें तें शू गेल्लो मॉलान 3 गेल्लो केसू टायम पाय 6 जालें हांगासर 3:30 गेल्लो आनी एक एडिशन जाला आमचे गिफ्ट हॅम्परान तशें आतां हें आवडलें बाऊल बरें आहा न्ही सो हें एक घालतलें हांव ओके दाखयता तुमकां हांव एक अरेंज करून सो हांगासर पळयात हें सगळें हांव तितून घालून दितलें बाऊल एक चॉकलेट डेरी मिल्काचें आनी हेजें घेतलां एक गिफ्ट आनी 2 हें आसा एलिफंट कॅन्डल मागीर काजू बादाम आनी धाकटेशें एक सेरामिकाचे बरें हेवी आहा ते प्रायस टॅग बी काड सगळ्या आनी हें घेतलां हें सगळें हांवें DIYसून हाडलां आनी हें तुमी पयलां आसलें हांवें डेलिफ्रीन घेतलेलें सो हें एक आनी एक चिवडा पॅकेट हें सगळें आमी दितलें ओके सो आतां तितून घालता आनी दाखयता तुमकां सो हांगासर शेजान दवरलें बरी दिसता न्ही
दाखय वाव बेस्ट दाखय येस आता मातशें बरें दिसता पप्पाक न्हू येस ओके सो आता ते टाय कर तेका सो हितूनच ती नेट मेळ्ळें आसा आनी ते हे जाता तुका न्ही बांदपाक ओके ओके येस यो रे पप्पा हेल्प कर मरे बसलो आता बरी दिसता न्ही टायट ओढून घे टायट अशें ओढून घे आनी एक सांग आसा तेका अशें टाय करपाचें ऑलरेडी तितून आसलेलें तें टाय करपाचें आनी हो एक अशें बरी दिसतलें न्ही ताका लागून टायट घाल असल्या कामाक शिव एक्सपर्ट म्हणून रावलें तुका ओके सो फायनली आमचे दिवाळी गिफ्ट हॅम्पर रेडी कशें आसा कमेंट करात लास्ट इयर जे आमी बुट्टी यूज केलेले पळय ते बरे आसलेले ते बुट्टी व्हडले अनुशात ते व्हडले व्हडले हाते तितून जावचें ना हें आतां धाकटे ऑर्डर करूंक जाय जाल्यार बेळगांव तो 3, 4, 10, 12 असल्या इतले दिना तो खूब ऑर्डर करचें पडटा तर हांवें म्हटलें ते मिशोंतल्यान पळोवया म्हटलें आवडलें बरें आहा हें पळय कशें आसा कमेंट करात सो फटाफट न्ही भिना पॅक करता आनी मागीर मेळटा तुमकां चला सो हांगासर आमचे गिफ्ट हॅम्पर रेडी सो हें पळयात कोणें केला शिवनाथान केला टीम वर्क ना तुवें केला ते सगळें हांवें सगळें काडून दिलें सगळें एक म्हणजे अरेंज करून दिलें ताका सगळें आनी ताणें घातलें बरी दिसता न्ही हें पळयात सो हें जाल्लें आसा सो जालें आमचें सगळें गिफ्ट हॅम्पर सगळें रेडी ओके सो फाल्यां आतां दिवाळी आनी म्हाज्या दिवाळी म्हटल्यार विडियो लेट येतले आनी शिवता आनी गिफ्ट हाडला कोण हाडला सांग टायटन वॉच हाडला खंय म्हाका कोणाक क्लायंटाक दिवपाक 2 हाडला वॉच आनी 2 दिवाळीची ऑफर बी ना स्लाइड ऑफर ओके ओके सो क्लायंटाक दिवपाक ताणें वॉच हाडला ओके सो कशें आसलेलें कमेंट करा ओके आनी आतां हांव नेक्स्ट ब्लॉग करतलें नरकाचो पप्पा वयतले जस्ट 1 फरवरी बेश्टे वचून बेगीन येतले आमी 1 वरांनी बाबूक आतां न्हीद घालून न्ही 1 वरान अशें येतले आमी परत कित्याक आमकां चड अशें भायर रावपा नाका तो मागीर आतां न्हिदतलो आतां टेन्शन ना आतां न्हिदतलो तो ओके सो लायट लावू लायट दाखयता न्ही लायट ना मातशें लायट दाखयता ओके 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 मातशें राव आतां आकाश कंदील लायता ते एक उरला आमचें ते आकाश कंदील लायता दाखयता तुमकां आनी हांव मागीर व्लॉग एंड घेता सो शिव लायता आकाश कंदील 500 तावकास आं पण दिस टायम न्ही मातशें ताका न्ही आकाश कंदिलाक न्ही झुमका बी ना सायडीन समथींग न्यू आसा डिफरंट आहा सो तुमकां न्ही ऑन करून दाखयता येस शिव सामको उजवाडलो सो हे पळयात जाल्लें आसा आनी हांगासर न्ही अशें व्हडलेशें काय हांवें डेकोरेशन बी करूंक ना जस्ट हांवें मॅरीगोल्ड दवरला इतलेंच आनी एक कॅन्डल दवरला आनी तुमकां हांव दाखयता भितर कितें करता उदोलच्यान हांगासर पळयात लायटची गरज ना इतलो ब्रायट सो हांगासर घातला पण दिस टायम न्ही शिवता न्यू हाडला हें लायट सो हांगा एक ह्या बेडरुमान भायर सो जालें न्ही शिवनाथ येस हे पळयात बरें उजेड दिसता ओके तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर हियर Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. बाय सो आयज न्ही एक बर्थडे रिक्वेस्ट आसा नाव आसा पेद्रो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे पेद्रो म्हण Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle. Happy birthday to you. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. Bye. Bye.